नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार हांव दीप्ती काकोडकर। सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। इसीत घालून दिल्ले नेम पाळा तशी मागणी करीत पिळगांवच्या लोकांनी आडायली मिनाची येरादारी। कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्या उतराचेर धादोशी जावन सुमार 2.5 वरां उपरांत लोकांनी सोडले मिनाचे ट्रक। राज्यात 10वेचो निकाल लागलो। 94.51%, 96.51% मेळून चलयांनी अंदूय मारली बाजी, जाल्यार चल्यांचो आयलो 94.37% निकाल। गोंय पुलिसांच्या क्रायम ब्रांचान आयतारा युट्यूबर गौतम खट्टराक हाडलो गोंयांत। वास्को न्यायालयान गौतम खट्टराक 6 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची सुनायल्या ख्यास्त। कळंगूट बागा रस्त्याचेर 2 दुचाकी मदीं घडलो भिरांकू अपघात। एका तरणाट्याक आगताक मरण जाल्यार दुसऱ्याक उपचारा वेळार आयले मरण। हेर 2 जाण आसात गंभीर जखमी। चार किलोमीटर दर्यादेगेवेल्या वाठारांत 400 परस चड बेकायदेशीर बांदकामां जाल्ल्याचे आयला उक्ताडार। राज्यांतल्या उरिल्ल्या 25.96 किलोमीटर दर्यादेगेर जाल्यात कितली अतिक्रमणां, लोकांक पडलो प्रश्न। आणि हवामान खात्यान राज्यात 2 दीस येल्लो अलर्ट केला जारी। 26 आणि 27 एप्रिलाक वादळी वाऱ्या सयत वीज आणि गडगड मारून पावस पडपाचो उक्तायला अदमास। आता खबरो विस्तारान। अंदू 10वेचो निकाल 94.51% लागिल्ल्याचे गोंय शालांत मंडळान जाहीर केले। 10वेच्या निकालात अंदूय चलयांनी बाजी मारली। चलयांचो निकाल 96.51%, जाल्यार चल्यांचो निकाल 94.37% लागलो। दिव्यांग विद्यार्थ्यांचो निकाल 98.73% लागलो। पळया गोंय शालांत मंडळान अंदूचे 10वेचो निकाल 94.51% लागिल्ल्याचे जाहीर केले। ही परीक्षा 13 मार्च ते 9 एप्रिल मजगती जाल्ली। राज्यभरातल्या वट्ट 32 परीक्षा केंद्राचेर ही परीक्षा घेतिल्ली। परीक्षेक बशिल्ले 20,618 विद्यार्थ्यांमदले 19,486 विद्यार्थी पास जाले। अंदूय 10वेच्या परीक्षा निकालात चलयांनी बाजी मारली। चलयांचो निकाल 96.51%, जाल्यार चल्यांचो निकाल 94.37% लागलो। 550 दिव्यांग विद्यार्थ्यांमदले 543 विद्यार्थी पास जावन तांचो निकाल 98.73% लागलो। SSC March 2026 season. At the outset, let's wish all the candidates very best in this examination. This is the analysis. Result will be available on the following sites, which is results.gbshsc. The examination, this was taken at 32 examination centers across the state, and there were 8 assessment centers where the correction was carried out. या पद्धती किती झालं ना, मे बी या पद्धती सब्जेक्ट असले ते कंपल्सरी सब्जेक्ट असतात, म्हणजे जे अकॅडमिक सब्जेक्ट 3 लँग्वेजेस, मागीर मॅथ्स, सायन्स आणि सोशल, आणि 4 सब्जेक्ट जे आशिल्ले ते स्किल बेस्ड सब्जेक्ट विथ एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। दुसरो तुमचो आर्ट एज्युकेशन आसता, फिजिकल एज्युकेशन असतं, आणि चौथं असं तर NSPF ज्या तुमका NSPF दाखवली आहे ती स्लाइड। NSPF तुमचे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स। आता रिझल्ट वेगवेगळ्या टाकात घालून 1% वगैरे 1% असं दाखवतात, पण ज्यांना when we are going through the entire result, त्यांना काय की परफॉर्मन्स इनव्हेरिएबली बऱ्याच स्टुडंटचं बरं असतं, बऱ्याच शाळांचा परफॉर्मन्स बरा असतो, पण ते एकूच अमक्याच कारण असे झाले बऱ्याचशा शाळा कशा त्यांना सांचे परत ते क्लासेस घेतात, त्यांनी बरे रिव्हिजन केले असतात, त्यांचे जवळजवळ रेग्युलरच्या थोड्यांचे क्लासेस चालू असतात। सो अशा म्हणू शकता की 1% कमी लागलो जाल्यार कमी असो ना, पण कारण वेगवेगळे असतात। एक स्लाइटली एक वयर एक सकले जावे कशी असली की इंग्लिश ज्याका आम्ही R2 म्हणताय, म्हणजे 3 लँग्वेजेस असले R1, R2 आणि R2। ह्या वर्षाची पॉलिसी कशी असली की R1 म्हणजे तुम्ही मराठी, कोकणी हे कंपल्सरी, एक तर तो मराठी तरी घे किंवा कोकणी तरी घे। आमचे फिगर दाखवतात जवळजवळ इक्वल झालं, 10,000 ऑलमोस्ट 10,000, 9,800 आणि 9,200 असे कोकणी आणि मराठी। मागे कसे झालं की आम्ही NEP ज्यांना इम्प्लिमेंट केली त्यांना पहिली स्कूल आहे 7व्या 8व्याच्या ती संस्कृत घेता येते। सो अशी थोडी स्कूल असली त्यांना एक ऑपॉर्च्युनिटी आम्ही दिली। जवळजवळ 500 550 सुमार भुरगे जे संस्कृताक असतात ते तांचे ते बशिल्ले सगळी पास झाली। हा ऑलमोस्ट म्हणजे ते 100% रिझल्ट आयला संस्कृत असतात। जी स्पेशल स्कूल असतात सेंट जेवियर्स अकॅडमी
दुसरे लोकविश्वास प्रतिष्ठान दगडी या 2 टीम स्कुलांनी घेतले आणि फर्स्ट टाइम वी आर इंटरव्ह्यू आणि इट इज ऑप्शन टू द लँग्वेज आणि तातूंत कशें आसता आमी थोडे व्हिडिओज डेव्हलप केले आमच्या एक्सपर्टांनी आणि एक्सपर्ट्स फॉर प्रॅक्टिकल पर्पज वी हॅड कॉल्ड डिफरंट एक्सपर्ट आणि म्हणून थोड्या प्रमाणात ताका सायन लँग्वेज आसता सो हो आमचे प्रयत्न आसा की इवन इंडियन सायन लँग्वेज इवन रेग्युलर स्कुलांनी घेवचो असो आमचो प्रयत्न हय ते आमकां मेळ्ळें पूण ते सामके कमी आसा सो म्हणून तो त्या प्रयत्नान ते हो इंट्रोड्यूस करूंक जाय जवळ सगळ्या रेग्युलर स्कुलांना इंट्रोड्यूस करूंक जाय असो एक ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सेंट फ्रान्सिस झेवियरा संबंधी आक्षेपार्ह विधान करपी युट्यूबर गौतम खट्टराक गोंय पुलिसांच्या क्रायम ब्रांचान गोंयांत हाडलो. मजगतीं सेंट फ्रान्सिस झेवियरांच्या आड आक्षेपार्ह विधान केल्ल्या प्रकरणात वास्को न्यायालयान गौतम खट्टराक 6 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. ह्या प्रकरणात फुडें कितें जातलें हाचेर गोंयकारांची नदर आसा. राज्यात अपघातांचे सत्र चालूच आसा. कळंगूट बागा रस्त्याचेर 2 दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो. ह्या जीव घेवपी अपघातात कानोयेच्या एका 25 वर्साच्या तरणाट्याक आगताक मरण आयलें जाल्यार गंभीर जखमी जाल्ल्या आनीक एका तरणाट्याक उपचारा वेळार मरण आयलें. हेर 2 जाण गंभीर जखमी आसात. तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. ह्या अपघाताच्या कारणाची चवकशी पोलिसांनी सुरू केल्या. गोयच्या दर्यादेगेर अतिक्रमणाचो स्फोट फक्त 4 किलोमीटर पट्टेत सुमार 400 परस चड बेकायदेशीर बांदकाम आयलें सामकार तर दर्यादेगांच्या उरिल्ल्या 25 किलोमिटरांचेर चित्र कितें आसतलें. पर्यटन खात्याची कारवाय सुरू आसली तरी आतां जायते गंभीर प्रश्न मुखार येवपाक लागल्यात. पळयात. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत पर्यटन खात्यान बागा कळंगूट कांदोळे दर्यादेगेर सर्वेक्षण मोहीम सुरू केली आणि एक धक्को दिवपी वास्तव उक्ताडार आयले. फकत 4 किलोमीटर दर्यादेगेर सुमार 400 परस चड बेकायदेशीर बांदावळ सापडले. सावंतवाडो, खोब्रवाडो, उमतावाडो, माड्डोवाडो, तिवायवाडो आणि गौरावाडो ह्या 6 वाठारांनी व्हडा प्रमाणात अतिक्रमण जाला हे स्पष्ट जाला. कांय कडेन नोटीस जारी करून लेगीत बांदकामां काडूंक नात जाल्यार कांय कडेन नांवार नाशिल्ले झोपड्यांचे जाळें उबारला. माडोवाड्यात 80, तिवायवाड्यात 91 आणि गौरावाड्यात 102 मेरेन बेकायदेशीर बांदकाम नोंद जाल्यात. मजगती खोब्रवाडो आणि उमतावाडो वाठारांनी व्हडा प्रमाणात अतिक्रमण सापडला. आता सगळ्यात व्हडलो प्रश्न फकत 4 किलोमिटरां सुमार 400 बांदकाम जाल्यार मागीर राज्यांतल्या उरिल्ल्या 25.96 किलोमीटर दर्यादेगेर कितले अतिक्रमण जाला आसतले. सध्या आनीक 6 विभागांचो सर्वेक्षण प्रलंबीत आसा आणि कांदोळे ते शिकेरी मेरेनच्या सुमार 3 किलोमीटर पट्टेची अजून तपासणी जावंक ना. नागरिकांचो प्रश्न असो की पर्यटन खाते फकत न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पळयताले काय पुराय दर्यादेगेर जावपी अतिक्रमणाचेर स्वताच कारवाय करतले. गोंयच्या सैमीक सोबीतकायेचेर अतिक्रमणाचो हो दाग आतां पुसपाक यश येतले वय हाचेर सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यात 26 आणि 27 एप्रिलाक वादळी वाऱ्यासयत वीज आणि गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. देखून हवामान खात्यान राज्यात 2 दीस येल्लो अलर्ट जारी केला.
इसीत घालून दिल्ले नेम पाळत अशी मागणी करीत पिळगांवच्या लोकांनी सोमारा मिनाची येरादारी आडायली. तिडकल्ल्यात लोकां वांगडा थळावी सरपंच आनी पंच वांगडी रस्त्याचेर देविल्ले. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्या उतराचेर दादोशी जावन सुमार 2.5 वरां उपरांत लोकांनी मिनाचे ट्रक सोडले. फातोडेच्या 6 वरांचेर लोक रस्त्यार देविल्ले. पळयात. इसीत घालून दिल्ले नेम पाळिनासतना मिनाची येरादारी करतात असो आरोप करीत पिळगांवचे लोक सोमारा सकाळी 6 वरांचेर अचकीत रस्त्यार देवले. तिडकल्ल्या लोकांनी पिळगांव सारमानस जंक्शनाचेर वेदांताचे मिनाची येरादारी करपी ट्रक आडायले. धुल्ल प्रदूषण टाळपा खातीर मिनाची येरादारी करपी ट्रकांची व्हिलां क्लीन करात. इसीत घालून दिल्ले नेम पाळात अशी मागणी रस्त्याचेर देविल्ल्या थळाव्या लोकांनी केली. ह्या वेळार पुलीस लेगीत पाविल्ले. लोकां वांगडा चर्चा करून कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी लोकांची मागणी मान्य करतकीच लोक फाटीं सरले. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्या उतराचेर धादोशी जावन सुमार 2.5 वरां उपरांत लोकांनी मिनाचे ट्रक सोडले. आयज कशें आसा, ट्रान्सपोर्ट हो जो आसा तो तेंच्यांनी संघ चालू केल्लो. हांव संघ चालू केल्या बद्दल तेंचो कांयच ना, पूण तेंच्यांनी म्हटलें की संघ जो टायम आसा हो इसीचो टायम आमी फॉलो करता. हांव म्हणटा इसीचो जर तुमी टायम फॉलो करता जाल्यार इसीन जे कंडिशनां घातलेली आसा, जेणे करून व्हील वॉश आसा, इसीन रोड मागलेलो आसा पळय, त्या रोडान तुमी ट्रान्सपोर्ट करपाक जाय. तर तुमी ट्रान्सपोर्ट हो जो आसा व्हील वॉश नासतना करता आनी इसीच्या भायर जो रोड तुमी टेम्पररी मागला पळय त्या रोडांसून तुमी संघ हो ट्रान्सपोर्ट चालू करता. म्हणून आमी फक्त ह्या विचारपाक लागून आमी ह्या ट्रान्सपोर्टाक येयले. आयज फूल पंचायत बॉडी सुद्दां आसली. आतां वेळा कारणान कामां धंद्याक वचोंक जाय म्हणून आयज पंचायत सुद्दां गेल्लेली आसा. सो आमचे इतलेच रिक्वेस्ट सांगला, PA सुद्दां आसलो, सो तांकां सांगला की तुमचो ट्रान्सपोर्ट जो आसा तो 8ंकूच चालू कर. कित्याक तुमी 8ंक हो टायम मागोवन घेतलेलो आसा. कित्याक इसी जेन्ना रोड क्लोज जालो तेन्ना तुमी नारायण घाट जो मायन्स डिपार्टमेंटानसून तुमी रोड मागोवन घेतला आनी टायम मागोवन घेतला की आमकां बाबा 8ंक ट्रान्सपोर्ट करचो. सो आमी आयज रिक्वेस्ट केला मॅनेजमेंटाक की तुमी 8ंक तुमचो ट्रान्सपोर्ट चालू करचो. आमी आमच्या बद्दल कांयच ना. सो हें आमच्या पंचायतीन सुद्दां हेंच सांगलेलें आसा की तुमी 8ंक ट्रान्सपोर्ट चालू करचो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. रिवणा वाठारात 25 मीटर रस्तो रुंदीकरण आणि रस्त्याच्या वाईट परिस्थितीविषयी रिवणा ग्रामसभेत चर्चा झाली. रस्तो दुरुस्तीचे टेंडर पास जावन वर्स जावन गेले, मात अजून मेरेन रस्त्याचे काम सुरू जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी ग्रामसभेत प्रश्न उपस्थित केले. मजगतीं तार उपलब्ध नाशिल्ल्यान रस्त्याचे काम आडावन उरलां अशें उपसरपंचाचें म्हणणें. तशेंच ग्रामसभेत हेर महत्वाच्या विशयांचेरूय चर्चा जाली. पावसाच्या पयलीं रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आयज ग्रामसभा रिगार्डींग द रोड इश्यू, लायटीचे आनी उदकाचे मेन इश्यू आहलो. तशे भशेन लास्ट ग्रामसभा हांवें ग्रामसभा इश्यू काडलेलो हो रस्त्याचो. कित्याक रस्ते सारके पाड पडले म्हणून कळ आमगे जामावली टू दिवण कळम केवण सारके रस्ते सारके फोडून पयलीं नळा उदका लागून पायपा लागून फोडलो आनी मागीर केबल घालपा अंडरग्रावंड रस्ते फोडलो. तो 6 ते 9 म्हयने तसोच उरलो. मागीर आतां तेणी तो पॅच वर्क केला. पण पॅच वर्क केले तेजे जायते इश्यू आहा. कित्याक पॅच वर्क केले ते गेले क्लियर जाते म्हणटा ते सुशेगाद आहा. पॅच वर्क केल्या तेजे वयल्यान गेले जाल्यार सायडीन लोकांची भेणां मोडों वयता. कोण प्रेग्नेंट आसलो बायल वच वाटेर डिलिव्हरी जातली. ते MLAन पंचायतीन हें पळोवपाचें. पंचायती सांगला, पंचायती आयज सांगलें, लास्ट टायमूच सांगलें. लास्ट इयर मेच्या म्हयन्याक हो टेंडर पास जालो हॉट मिक्साचो 4.03 क्रोसांचो. पूण रस्तो अजून जायना. वरस त्यात फुडल्या 2 दिसांनी मे लागतले पूण हो रस्तो ना. आतां हो क्वेश्चन परतून रेज केलो म्हणल्यार डेप्युटी सरपंच सांगता हे हॉट मिक्साचे इश्यू आहा. ते टेंडरींग जालां पूण तेंचे भितर कितें रेटी लागून इश्यू जाता. आतां कितलें सोद तें आमकां खबर ना. भायले कडेन दुसरे कडेन हॉट मिक्स चालू आहा. थंयसर शिवोले कालामुटी सायडी पूण हे सायडी रस्तो जायना. आनी टेंडर पास जावन रस्तो जायना म्हळ्यार एक दुखाची खबर आहे रिवणकाराक. हांव इतलेंच मागता हो पावसाचे पयले हो रस्तो हॉट मिक्स जावंक. खंयची पिडावरांतले डिपार्टमेंटान घालपाची काय इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट ते सगळे डिपार्टमेंट घालिल्लें आसा. तेच प्रमाणे प्रपोजल येता तेजें आशिल्लें तें बी बाजारांतलें आशिल्लें तें बी तें ओनर आमी ते जे प्रपोजल आमचे कडेन येयलेलें ते मनशाक आमी सांगून तें सोल्व केलें. तेणी तें करता म्हणून सांगलां.
सो आता पहिला की मेन रस्तो जाता तेका अजूनही पर्यंत डांबर पडना म्हणून टॉपिक डिस्कस जाल्ली. हय, सो कित्याक लागून डांबर पडना तो? डांबर टेंडर गेले पावट जालें तेजो 4 म्हयने पयलीं टेंडर जाल्लो पण तो टेंडर कितें काम सुरवात करून ते रस्ते पडलेले आशिल्ले वराक लागून डांबर मेळना अशें म्हणून सांगलें मागीर ते कॉन्ट्रॅक्टर दिसता एक चलता अशें म्हणून सांगलें तेंच्यांनी तेंगे बजेट तेंचे बसना अशें म्हणून तेजे खातीर ते रावल्ले आसा तरी आतां एक फुडल्या विकाच्यान करता अशें म्हणून सांगलां. तर खंय तरी पळयलां आमी जामावले टू केवणा हो रोड अजून तरी पेंडींग आसा कळ्ळें आनी ऑलरेडी एस्टिमेट सगळे जाल्ले आसा. कित्याक लागून अजून पर्यंत पेंडींग? जामावले टू केवणा हो आमी अंडरग्रावंड केबलिंग म्हजो मतदारसंघ आसा सादारण ते 250 कोटी रुपया आमी अंडरग्रावंड केबलिंगाचेर मोडले आसात आनी जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग घालतात तो रस्त्याच्या बाजूक भितर वतात तेन्ना ते रस्ते अनस्टेबल जातात. पूण परत एक फावटी आमी तात्पुरती डागडुजी केल्ली आसा आनीक ह्या रस्त्याचे टेंडरय जाल्ले आसा. 2-3 टेंडर पेंडींग आसात. फक्त ते कॉन्ट्रॅक्टरांची जे युद्धाच्या वेळार आमचे जे इराण आनी अमेरिका हांचे युद्ध चल्लेलें आसा तातूंत भितर जो तांचो टार आशिल्लो तो अकस्मात 3 पटींनी वाडला आसा 2.5 पटींनी वाडला आसा म्हणून ते सगळे स्ट्रायकाचेर गेल्ले आसा. ते काम करपाक सोदनात आनी सरकारान तांकां आश्वासीत केल्लें आसा की वाडीव जी दर आसा ती तांच्या टेंडरान भितर आमी दितले. आनीक म्हाका दिसता की सोमाराच्यान हो रस्तो सुरू जातलो आनी 8 दिसां भितर आमकां जो उरलेलो भाग आसा तो जातलो. म्हजो हो सांगे मतदारसंघ आसा तो सादारण म्हाका दिसता 120 किलोमिटर्स MDR रोड आसा म्हणजे हांगच्यान सुटल्यार आमी बेळगांवच्यानय पयस पावता इतको रस्त्याचें नेटवर्क आसा. सगळ्यांत व्हडलो मतदारसंघ आनी तातूंतले एक 7-8 किलोमिटर रस्तो हो मातसो हें आसा. बाकीच्या ह्या सगळ्या 100 किलोमिटराचेर तुमकां एकूय पोर्टल दिसचो ना. शेनवारा वाळपय वाठारांत खर वाऱ्याक लागून झाडां पडपाच्यो घडणुको उक्ताडार. मासोडे रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या सुरेश पोकळे यांच्या घरांत आशिल्ल्या बेकरीचेर झाड पडून सुमार 50,000 रुपयांचें लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणुकथार दाखल जावन झाड काडपाचें काम झुजा पावण्यार सुरू केल्लें. पालया वाठारांतल्या किरणपाणी गांवांत रस्त्यांची सामकी चवथिकाय जाल्या. पुराय रस्त्यार व्हड फोंडकुलां पडिल्ल्यान येरादारी करप्यांक जीव मुठीत धरून प्रवास करचो पडटा. ह्या रस्त्यार कोणाचोय अपघात घडल्यार जापसालदार कोणाक धरप थळावे जाप मागतात. तशेंच हो प्रश्न बेगोबेग तडीक लावपाची मागणी तांणी केल्या. राज्यात कांय वाठारांतल्या रस्त्यांची काणी अजून जैसे थे आसा अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. हाजी आमकां जिवीत पालया वाठारांतल्या किरणपाणी गांवांत पळोवपाक मेळटा. पुराय रस्त्यार व्हड जीवघेणी फोंडकुलां पडिल्ल्यान येरादारी करप्यांक धोक्याचें जाल्या. रस्त्याची ही स्थिती सामकी गंभीर आशिल्ल्यान प्रशासनान बेगोबेग लक्ष दिवपाची गरज आसा अशें थळाव्यांचें गाराणें. ह्यो चढाव आसा पालयाचो किरणपाणयाचो तो शाप बाद जाल्लो आहा. रस्तो शाप बाद जाल्लो आहा. कांय अर्थ ना. तेव्हा जाता तितको पावसा आदी रस्तो करून घेवचो. चढाव थोडेशे कमी करूचे आनी रस्तो आनी ह्या रस्त्यार जी कांय अडचणी लोकांनी केल्यो त्यो आदी पयले दूर करूंक जाय. ही म्हाजी तुमी मागणी आहा. कांय ना तर पडत आहा. काल नुसार आंध्रा पडत आहा लोक चालूच आहा. तेव्हा रस्तो शाप गेलो. जाता तितको बेगीन करूं. आयज हो आतां किरणपाणी हो रोड जो पळय जाला हेका खड्डे जे पडले हांव मागता PWD ऑफिसा कडेन जावं डिपार्टमेंटा कडेन ते खड्डे तरी मातशे पुजून दियात. आयज इतली परिस्थिती जाल्या थंयसर इतली वायट इतली परिस्थिती सामकी म्हणजे कोणाक कितें ल्हान ल्हान भुरग्यांक पासून घेवन आतां क्लासीस आसतात भुरग्यांच्यो कितले फावटी पळयता हांव ती भुरगीं बावड्यांक घेवन ते जाणटे बिणटे वयता साप करून त्या भुरग्यांचेर गाडी बिडी बसली जाल्यार कितें करतले सांग. आनी इतले इन्सिडंट जाता तुमकां खबरूय आहा. सो हो इन्सिडंट जावचो न्हू आनी जाता तितले बेगीन भालकाजनानसून तो म्हाका दिसता मदल्या वाड्यार पालयाच्या हेच्या आमच्या भंगर वाड्या मेरेन सगळ्यान खड्डे आहात. भालकाजनान तर पोवच नाका. आतां हे आतां केबल घालता म्हणून हांगासर मानशी तूं गव्हर्मेंटा कडेन मागता की ते किरणपाणी टू आमच्या हेच्या उपरांत मागीर भालकाजना हांगासर इतली परिस्थिती रस्त्याची बिकट जाल्ली आसा हेचेर मातसो सरकारान दोळो मारपाचो आनी ते खड्डे आहात ते जाता तितले मातशे बेगीन बुजोवन आतां पावस तेकलो कसली परिस्थिती जातली तुमकां खबर आसतली. सो हांव मागता
बेगीतल्या बेगीन ते खड्डे पुरून मागीर कितें ते हॉट मिक्स तुमी करा आनी जाता तितलो बेगीन करा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत रस्त्यार अपघातांत वाड जाल्या पूण कागाळ कमी नोंद जाल्ल्याची पळोवपाक मेळटा. अपघाती मरण येवपांत 60% वाड जाल्या जाल्यार येरादारी उल्लंघना आड कारवाय 35% देवपाचें चित्र मुखार आयलां. पळया. गोंयांत रस्त्यार अपघात जावचे न्हय म्हूण यत्न सुरू आसात अशें पुलीस सांगतात. तरी प्रत्यक्षात आंकडेवारींतल्यान वेगळेच वास्तवताय दिसून येता. जानेवारी ते मार्च ह्या 3 म्हयन्यांत गोंयांत 598 रस्तो अपघात नोंद जाल्यात. फाटल्या वर्सा परस 7% चड. अंदू ह्या काळात 60 जीवघेणे अपघातांत 63 जाणांक मरण आयले जाल्यार एप्रिलाच्या निमणे मेरेन हो आंकडो 78 जाणांक मरण आयला. पूण ह्याच काळात येरादारी उल्लंघना आड कारवाय करपाक खूब उणाव आयला. फाटल्या वर्सा प्रमाण 99,000 परस चड गुन्यांव नोंद जाले जाल्यार ह्या वर्सा हो आंकडो फकत 63,000 देंवला म्हटल्यार 35% उणो. दंड वसूलताय बरोच उणाव आयला. फाटल्या वर्सा 6 कोटी परस चड दंड एकठांय केल्लो जाल्यार ह्या वर्सा तो फकत 1.81 कोटी मेरेन देंवला म्हळ्यार 71% उणो. हाका लागून एक व्हडलो प्रस्न उप्रासता. अपघातांचो आंकडो वाडत आसतना केसी नोंद कित्याक उणी जायत आसा? येरादारी पुलीस एका वरिश्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्या प्रमाण बॉडी कॅमेरे दिल्या उपरांत लेगीत थळाव्या पावंड्यार अपेक्षीत कारवाय जावंक नाशिल्ल्यान हो उणाव दिसता अशी शक्यताय उक्तायल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जयघोष आणि हजारांनी भाविकांच्या हजेरेत शिरगांवच्या श्री लयराई देवीचा कौलोत्सव परंपरेप्रमाण व्हडा दबाज्यान मनयलो. शेनवारा राती उसरां देवीन देवळात प्रवेश केले उपरांत 4 दीस चालू आशिल्ली कौला बरे भशेन सोंपली. मजगतीं देवी देवळात भितर सरतना देवळाच्या दारात गोंधळ जालो. मात पुलिसांनी बळग्याचो वापर करून गर्दीचेर नियंत्रण दवरिल्लें. होमखणाची जात्रा जाले उपरांत फाटल्या बुधवाराच्यान कौलाक सुरवात जाली. 4 दीस कौला मनयली. घराघरांनी देवीन भक्तांची भेट घेवन भक्तांक कौल दिलो. 4 दीस कौलाक भाविकांनी गर्दी केली. निमण्या दिसा शेनवारा तर शिरगांव वाठार भाविकाच्या गर्दीन आनी भक्तिमय वातावरणान फुलून गेलो. घराघरांनी कौल दिवन शेनवारा राती उसरां जयघोष आनी नाचत गाजत देवीच्या देवळांत आगमन जालें. देवळांत कौल जातकीच कौलाची सांगताय जाली. देवी देवळांत भितर सरतना तर भाविकाची गर्दी उसळिल्ली. ह्या वेळार मातसो गोंधळ जालो मात कांयच वायट घडूंक ना. देवळाच्या वाठारात कडक पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी परिस्थितीचेर लक्ष दवरून आशिल्ले. मजगती जात्रे फाटोफाट कौला सुरळीतपणान जाल्ल्यान भाविकांनी समाधान उक्तायलें. आमची जात्रा 21 तारखेक संपन्न जाली. देवी होमखणांसून गेली. होमखणा भायर जे मानकरी आसा पळय तांकां सगळ्या मुळगांवकार मयेकार वांयगणकार हांकां कौल जालो. देवी चवाट्याचेर येयली आनी दुसरे दिसा म्हणजे बुधवारच्यान मानशेवाड्या पासून ते वडा पर्यंत हांगा कौलां जाली आनी बरे भशेन जाली. आनी देवी आतां मंदिरान गेली आनी मंदिरान गेल्या उपरांत सगळ्यांक आमकां बरें दिसलें की सगळ्यांनी हें कार्य देवीचें ज्या भाविकांनी सगळे सहकार्य केलें आनी बरे भशेन यंदा जात्रा जाली. ह्या बद्दल खूब मनाक समाधान दिसता. सरकाराचे सगळ्या जे भावीक आनी जे मिडिया तेंच्यांनी बरी प्रसिद्धी दिली आनी
अशेच तरेन हे फुडें जावचें कितें आनी सगळ्या भाविकांनी सहकार्य करचें अशें देवी लागीं मागता. श्री देवी लयराईचे जात्रेक मोठ्या प्रमाणात धन भक्तगण आणि भाविकांनी सुद्धा गर्दी केली. पण हेचेर नियंत्रण दवरपा खातीर आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तसेच आमचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ यांच्यानी सरकाराच्या वतीन एक कृती दल ही समिती स्थापन केली. वर्साच्या वर्सा देवी घेतात. गेल्या वर्सा कितें जालें तो इन्सिडंट तो मातसो खूब दुखदायक जालो, पण तेतून मातशें कितें शिकोवंक सगळ्यांक मेळ्ळें. ह्या वर्सा सगळें सेफ्टी आनी प्रोटेक्शन आमदारांनी सगळ्यांनी खासदारांनी बरें केलें, पोलिसांनी बरें कॉपरेट केली सगळ्या लोकांक. आनी जात्रा कही दिसली. मातशें स्टॉल मातशें ना जालें, पण जात्रा बरी जाली. प्रशासनान पुलीस फोर्सान सगळ्यांक सहाय्य केलें, लोकांनी बरें सहाय्य केलें. धोडांक आनी ह्या लोकांक अशे वेगवेगळे मार्ग दवरून ह्या वर्सा बरे भशेन सगळ्या उत्सव हो शांततेन आनी आज परंपरेनुसार हो घडोवन घेतलो. तशेंच आयज मेरेन सगळें बरे भशेन जाल्लें आहा. आमच्या कमिटी मेंबरांनी खूप मदत केली आणि इतर सगळ्यांनी सहकार्य केल्यामुळे या वर्षाची जात्रा दोन लोकांनी आमकां खूप सहकार्य केले. या वर्षी कसलीच गडबड करी असताना पोलिसांच्या मार्गदर्शनाखाली सगळे धोरण सुशांत ओंकाराशी पार पडून गेले आणि आमची जात्रा सुरळीत पार पडली. तसेच शेवटच्या दिवशी 4 दिवसाची टोला संपल्यानंतर शेवटच्या दिवशी देव मंदिरावरचे पोलीस बंदोबस्त विजय राणे यांच्या नेतृत्वाखाली तो पोलीस बंदोबस्त होता. त्याचे आणि त्या कामी आमकां पोलिसांनी सहकार्य केले आणि बरे भशेन जात्रा जाली. याबद्दल सगळे प्रशासनाचे तसे गोव्याचे सरकार गोवा सरकार तसे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रेमेंद्र शेठ यांचे आम्ही आभार मानता आणि सगळ्या धोरणाचे आभार मानता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सकाळच्या खबरो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खूब अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये मेरा प्लेसमेंट और ये पारुल यूनिवर्सिटी के टॉप प्लेसमेंट्स. हांव गोमंतक वाचतां.